गोंयांतल्या रॉयल्टीन भरिल्ल्या खण मालाची येरादारी करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या। उच्च न्यायालयाचो निवाडो कडेक दवरून येरादारी खातीर 6 म्हयन्यांची मुदत दिल्या। सुमार 3 लाख टन खण मालाचो सांठो आसा। ताची येरादारी सुरू जातकर खुबशा खण अवलंबितांक हाचो आदार जातलो। भाजप सरकार गोंयकारांच्या सर्वांगीण विकासा खातीर वावुरतलो म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत उलयला। आरडीएक्स सुखा खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार। बाजून लागला हांव त्या निर्णयाचे स्वागत करता। सगळ्या गोंयकारांच्या नुसार हांव ह्या निर्णयाचे स्वागत करता। परत एकदा आमी म्हणटा की जो रॉयल्टी पेड ट्रान्सपोर्टेशन ओर हो जो वेगवेगळ्या प्लॉटाचेर आशिल्लो जेटीचेर आशिल्लो हो सगळो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर हो आमकां ट्रान्सपोर्टेशन करपाक अलाव केल्लो आसा सुप्रीम कोर्टात। त्या खातीर ज्या ज्या लीज ओनराचो ज्या मायन ओनराचो जो ओर आशिल्लो तो ओर जो आसा हो फुडल्या विदीन 6 मंथ्स म्हणजे टील 1 जून पर्यंत आमकां जे परमिशन्स म्हणजे परमीट घेवपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी जेका बाकीच्यो फॉर्मेलिटीज लागतल्यो त्यो सगळ्यो कंप्लीट केल्या उपरांत म्हणजे हो ओर जो आसा पळय न्ही हो ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर हो अलाव करतले। सो दॅट स्टेट गव्हर्मेंट वील ऑल्सो कॉपरेट विथ ऑल द मायन ओनर इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल। म्हणजे लोकांच्या इंट्रस्टान ट्रकवाल्याच्या इंट्रस्टान मायन ओनरवाल्याच्या इंट्रस्टान आमी तांकां जी परमिशन्स बी जाय ही बेगीन दिवन फुडले 6 म्हयने म्हणजे फुडलो फूल मायनींग सिजन जे आतां पासून टील जून 1 पर्यंत हे वेवस्थीत रित्या मायनींग चलूंक शकता। हाज्याच बरोबर आमी आनी एक स्टेट गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की जेंच्यांनी थोड्याशा लोकांक खाली केल्ले थोड्या लोकांक अर्दो पगार दिताले तांकां पूर्ण वेळ परत एकदा घेवचे फूल पेमेंट दिवचो म्हणटा तसो आनी तांच्यांनी सुरळीत रित्या मायनींग परत एकदा चलोवचें। अजून हेज्यो फुडल्यो हियरिंग्स म्हणजे आमी एक हियरिंग एक निर्णय आमच्या बाजून आयलो हाचे फुडले निर्णय म्हणजे आमी वी आर होपिंग अजून पॉझिटिव्ह निर्णय जे आसा हे येवपाक शकता। फुडली बाकीच्यो ज्यो 2-3 केसीस आसा 22 तारखेपर्यंत ताजे निर्णय जे आसा हे जातले। त्या खातीर ऑलमोस्ट ओवर मोर दॅन इट इज आत्तां तरी रॉयल्टी पेड ओवर म्हाजे कडेन मेळ्ळा त्या प्रमाणे रिकॉर्ड इट इज 9 lakhs एंड एबाव आसा 9 million tons एंड एबाव आसा हय 9 million tons एबाव आसा। तितूर अजूनही म्हणजे पूर्ण ऑर्डर अजून हातान मेळोंक ना म्हणजे सुप्रीम कोर्टाची बट तितूर तेंच्यांनी आनिकूय ओर्स आसा विच इज रॉयल्टी एंड नॉट पेड तेन्ना ताका पेमेंट करूंक मेळोंक ना। इफ त्या ऑर्डरीन जर ते आसत जाल्यार इट वील अजूनही हेज्या पेक्षा चड ओर जो आसा हो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक शकतले। एट प्रेझेंट मार्केट पोजिशनूय बरें आसा एक्सपोर्ट करपा खातीर स्कोप आसा सो दॅट मोस्ट ऑफ द मायन ओनर दे विल एक्सपोर्ट द ओर आनी ह्या निमित्तान सगळ्या जाणांक म्हणजे जेका आमी इकॉनॉमी मूव जावपा जाय जे म्हणटा पळय न्ही वीच वील इकॉनॉमी मूव जावंक शकतली बऱ्याच जाणांक काम मेळपाक शकतलें। हय हाज्या पलीकडे आसा म्हणजे डिटेल्स मेळूं ना अजून म्हाका ताज्या पलीकडे तितून तेंच्यांनी आनी एक म्हणजे ते ऑर्डरीन डिटेल ऑर्डर मेळूं ना की विदावट रॉयल्टी पेड करिनासतरी तेंचो पयलींचो काडलेलो ओर आसा कदाचित म्हणजे जर त्या ऑर्डरीन परमीट केला आसत जाल्यार तोय करूंक मेळोंक शकता बट हो डायरेक्टली इट इज परमिटेड। हाजे डायरेक्ट रॉयल्टी पेड केल्ली आसा हाजे पयशे जे आहा डायरेक्ट मेळचे ना बट एनी हांव काम सुरू जावप हें आमच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसा। इन ए स्मॉल एमावंट जो आसा पळय न्ही हो ट्रेजरीन येतलो परमीट आनी बाकीच्या हातूंतले तितले वयतलो जावंक शकता 8 दिसां भितरय सुरू जाता। फाल्यां सकाळीं फाल्यां जरी तेंच्यांनी परमीट मागलें जेटीर आसलेलो माल ट्रान्सपोर्टेशन जावंक शकता कारण बायर्स आनी हे ऑलरेडी तेंच्या खातीर तितके आसा विदीन 8 days सुद्दां सुरू जावपाक शकता कांयच हरकत ना। त्या ती गोंय सरकारा कडल्यान ज्यो ज्यो गजाली जाय त्यो जावपाक कांय हरकत ना।